1 मॅकेबेव. अंतियोकूस सातव्याचें पोत्र आनी दोराक वेदो घालतात. चॅप्टर 15. अंतियोकूस देमेत्रियस राजाचो पूत हाणें ग्रीक जुंव्यार थावन महायाज्ञीक सिमाव आनी सगळ्या जुदेव लोकांचो राजपाल हाका ही सकयली चीट पाठयली. ही चीट अशी आसली. महायाज्ञीक आनी जुदेव लोकांचो फुडारी सिमाव हांकां अंतियोकूस राजा नोमान कोत्ता. जसो तूं जाणय, म्हज्या पुर्वजांचें राज दुस्मानांनी आपल्या ताब्यांत केलें. हांवें थारायलां तें परत म्हज्या ताब्या खाला हाडूंक आनी ताचो आदलो दोबा जावं ताका परत दिवंक. भाड्याच्या सैनिकांची एक व्हड फौज हांवें तयार केल्या. तश्योच आमच्यो झुजाच्यो बोटी तयार आसात. ज्या लोकांन शारां इबाडल्यांत आनी देशाचें निसणटण केलां तांचेर गुरी घालूंक म्हजी येवजण आसा. देखून आतां एक खात्री कशी सगळे कोर जे आदल्या राजांनी तुजे पोरजेचेर घातलोले ते हांव काडून उडयतां. तुज्या देशांत चलपा सारकें नाणें तयार करूंक हांव तुका परवानगी दितां. जेरुसल्याक आनी पवित्र स्थानाक हांव सुटका दितां. जीं हातयारां तुमी तयार केल्यांत आनी जे किल्ले तुमी बांदल्यात तांचेर तुमचोच ताबो उरतलो. हाचे भायर सगळीं रिणां आतां तुमी राजाच्या बांदाराक फारीक करूंक जाय. तीं सर्व काळार रद्द जातलीं. हांवें म्हज्या राज्याचो ताबो घेतलो तसो तुमचे कडेन भासाभास करून तुमच्या राष्ट्राक आनी तुमच्या मंदिराक इतल्या आनंदान भोगतलो की संवसारभर लोकांक ताचे व्हडविकेची फोडणीशी करूंक गरज आसची ना. 174 वर्सा अंतियोकूसान आपल्या पुर्वजांच्या देशाचेर आक्रमण केलें. चडांत चड सैनीक ताच्या सांगाता आसले. म्हणटच त्रिफो सांगाता थोडेच उरले. अंतियोकूस ताचे फाटीक लागलो पूण तो दर्याचे देगेर आसलेल्या धर नगरांत पळून गेलो. कित्याक ताका आपणाचेर दुर्दैव आयलां म्हूण कळून आयलें आनी ताचे फौजेनूय ताका सोडलोलो. जेन्ना अंतियोकूसान आपले बरें शिकवण दिलोल्या 1,20,000 सैनिकांची 8,000 घोड्यांचेर रावन झगडपी झुजाऱ्यांची फौज थंय धाडून दर नगराक वेदो घातलो. ताच्यो बोटी झुजांत मिसळ जाल्ल्यो. ताणें नगरा सरभोंवती वेदो घातलो आनी हे जिनशी थंयच्यान कोणाकूच भायर सरूंक वा भितर वचूंक दिना जाले. राजदूत रोमाक धांवन जुडेयांत परततात. रोमा शारा लागीं केल्ली कबलात परगट करतात. इतल्या म्हणसर नुमेनियस आनी ताचे सांगाती जे रोमाक धांवन जेरुसल्याक पावलोले तांणी देशांतल्या सोबार राजांक ही चीट पाठयली. राजा तोलेमी हांकां रोमाच्या पदाधिकारी लुसियस हांचे कडल्यान नोमाण. जुदेव लोकांचे राजदूत आमचे आदले इश्ट आनी सांगाती कशे पयलींचे संबंद घट करूंक आमचेशी आयल्यात. महायाज्ञीक सिमाव आनी इस्रायली लोकांनी तांकां पाठयल्यात आनी तांणी देणें कशें 1,000 मीन मोलाचें भांगाराचें धाड हाडलां. म्हणटच आमी सोबा देशांतल्या राजांक चिटी बरोवन तांचे कडेन मागूंक निर्णय घेतला की जुदेव लोकांच्या शारांचेर व देशाचेर खंयच्याच दिश्टीन आक्रमण करिना जावंक तांणी जुदेव लोकां आड झूज करूंक जायना आनी जो कोण तांचेर झूज मांडटा ताका आपली मजत दिवंक जायना. तुमी धाडलोलें भांगाराचें धाल बांदून घेवंक आमकां खुशालकाय भोगता. देखून कोणूय घातकी जुदेयांत पळून गेलो
आनी तुमचे कडेन आसरो मागलो जाल्यार ताका तुमी माय याज्ञीक सिमावांच्या हातांत कोचचो. हे पोरी जुडेवांच्या कायद्या प्रमाणे तो ताका खास्त फावो कोत्तलो. लुसियसान इचची डेमेट्रियस आटालस, आरियाराथेस आनी आर्सासेस हांकां ही चीट बरयली आनी तशीच ह्या सगळ्या देसांक साम्पसामेस, स्पार्ता, देलोस, मिंदोस, सिसियन, कारिया, सामोस, पाम्फिलिया, लिसिया, हालिकासनासूस, रोदेस, फासेलिस, कोस, सिदे, आरादूस, गोर्तिना, स्निदूस, सिप्रूस आनी सिरीन. हे चिटीची एक प्रती महायाज्ञीक सिमाव हाकाय पाठयली. आंटियोकूस 7वो दोराक वेदो घालता, सिमावाचो विरोधी जाता आनी ताका धमकी दिता. आंटियोकस राजान दुसरे फावटी दोराक वेदो घातलो आनी ताचेर परत परत हळो करीत रावलो. ताणें वेदो घालपाची यंत्रां बांदली आनी त्रिफोक बंद केलो आनी ताच्या मनशांक भायर भितर सरूंक जायनासलें. सिमावान आंटियोकुसाक मजत करूंक बरें परीक्षण घेतलेले 2000 सैनीक धाडले. त्या भायर भांगार, रुपें आनी जायतींच हात्यारां. पूण आंटियोकुसान तें सगळें नाकारलें. ताणें आदले सगळे सिमावां कडेन केल्ले करार रोडकेले आनी सिमावाचो दुस्मान जालो. तेन्ना आंटियोकुसान आथेनोबियस म्हणलोल्या आपल्या विस्वाशी अधिकाऱ्याक सिमावा कडेन उलोवप करूंक पाठयलो. ताणें सिमावाक म्हणलें, तूं जोपा, जेजेर आनी जेरुजाल्यांतलो किल्लो घेवन आसाय. हीं शारां म्हजे राजवटकेक लागतात. ज्या प्रांतांचें तुवें पाड घातलाय तांचो नास केलाय आनी देसाक वळवळ्यांक पावयलाय. म्हज्या राज्यांतल्या जायत्या शारांचेर तूं ताबो चलयताय. आतां तुवें घेतलोलीं शारां तुवें परत दिवंक जाय. तेच परी जुडेया भायल्या प्रांतांतल्या शारांतल्या लोकां लागच्यान तुवें जे कर घेतल्याय ते दुडू तुवें म्हाका दिवंक जाय. जर तूं तें फारीक करून कबूल नाय जाल्यार तुवें म्हाका रुपयाचे 5000 ताल्यांत दिवंक जाय. आनी ताचे शिवाय आनी 500 ताल्यांत कोरां उदेशी म्हाका जें लुस्कोण जालां ताची लुस्कोण भरपा कशी. जर तूं हें करूंक नाकार दिवशी जाल्यार आमी तुजे आड झुजाक उबे रावतले. जेन्ना आथेनोबियस जेरुजाल्याक आयलो आनी सिमावाचो वैभव पळयलो, जेवणाच्या वस्त्यांत जेवण घेवंक आनी पिवंक भांगाराचीं आयदनां पळयलीं, तेन्ना ही सगळी दौलत पळोवन तो थोटाकलो. ताणें राजाचो निरोप सिमावाक दिलो आनी सिमावान ताका जबाब दिवन म्हणलें, आमी केन्नाच दुसऱ्या राष्ट्रांतली जमीन घेवंक ना आनी जें कितें दुसरे पोरजेचें आसा तेंय आमी बोळान काडून घेवंक ना. परतेंच जाल्यार आमच्या पुर्वजांचें जें आमच्या दुस्मानांनी वेलोलें आसलें तें आमी परत घेतलां. आनी आतां आमी आमच्या पुर्वजांनी दवरलेलो थेवो म्हूण समजून तांचो वापर करूंक संदी घेता. तुवें उल्लेख केल्या जेजेर आनी जोपा बदल आमी तुका 100 ताल्यांत दिता. सारकें सांगोन जाल्यार त्या शारांतल्या लोकान आमकां खूब सतायल्यात आनी आमच्या देसाक जायतें वायट केलां. आथेनोबियसान कसलोच जबाब दिलो ना, पूण रागान भरोन तो राजा सोंशें पोत्तलो. जेन्ना ताणें सिमावान कितें म्हणलोलें तें राजाक सांगलें आनी आपणें देखलोलो सिमावाचे दौलतीचो वैभव ताका उगडापो केलो, तेन्ना राजा सारको रागान पिसो जालो. सेंडेबस दर्या देगेर रावतल्या लोकांचो राजपाल जुडाक सोतायता. इतल्या म्हणसर त्रिफोन एके बोटीन बसलो
आनी ऑर्थोस ह्या म्हणलोल्या गांवांत पळून गेलो. राजा अंत्योकसान सेंदेबुसाक दर्या देगेर रावतल्या लोकांचो राजपाल म्हणून वेंचून काडलो. ताच्या हुकुमा खाला पांयदोळ आनी घोडे दोळ दवरली आनी ताणें जुडेया देसा आड झुजूंक वेचो म्हूण ताका हुकूम दिलो. तसोच केद्रोन शार नव्यान बांदून हाडचें आनी ताचे दारवंटे मजबूत करचे म्हणूनय ताका हुकूम दिलो. हे परी ताणें जुदेव लोकां आड झुजूंक जातलें आसलें. राजा आपूण खुद परत त्रिफोचे फाटाफाट वचूंक लागलो. तेन्ना सेंदेबूस जामनियांत आयलो आनी थंयच्या जुदेव लोकांक सोतावंक सुरू केलें. ताणें जुडेयाचेर हल्लो केलो, लोकांक धरप, तांचो जीव काडप असले कारस्थान वेव्हाराक लायले. ताणें केद्रोन शाराची दुरुस्ती केली आनी कांय पांयदोळ आनी घोडे दोळ थंय दवरले. हे परी राजान हुकूम दिल्ल्या प्रमाणें ताच्यान हल्लो करूंक जातालो आनी जुडेयाच्या रस्त्यांची ही राखण करूंक जाताली. देवाचें उतर हें